मंत्री रमेश तवडकरान एलजीबीटींचेर उपचार करपाच्या वक्तव्यावेल्यान सुरू जाल्लो वाद सोंपपाचें नांव घेना। आपल्या विधानाचो मिडियान विपर्यास केलो म्हणपी तवडकरान परतून एक फावट आदलीच भूमिका घेतली। एलजीबीटीचे कावन्सिलिंग करपाक बाबा रामदेवाच्या योगशास्त्राची मजत घेतले अशें रमेशान न्यूयॉर्क टायम्स ह्या आंतरराष्ट्रीय पेपराक दिल्ले मुलाखतीत म्हणला। रमेश मात स्पश्टीकरण घेवंक फोन केल्यार फोन घेना। गोयची यूथ पॉलिसी जाहीर करतना सोमारा युवा मंत्री रमेश तवडकरान एलजीबीटीचेर उपचार करपाचे वादग्रस्त वक्तव्य करून खवदळ घालो। मिडियान विशय लावन धरतकच मिडियान आपल्या म्हणण्याचो विपर्यास केला म्हूण तवडकार उलोवन मेकळो जालो। मात न्यूयॉर्क टायम्सान तवडकाराची मुलाखत छापल्या ती पळयल्यार रमेशान आपली पयलीचीच भूमिका घेवन परत वाद सुरू केला। एलजीबीटीचे कावन्सिलिंग करपाक बाबा रामदेवाच्या योगा तज्ञांचो आदार घेतले म्हूण तो उलयला। प्रुडंटान ताचेर तवडकाराक विचारपाक दिसभर ताका फोन करून पळयलो, मात गोयच्या खेळा मंत्र्याचो कसोच संपर्क जालो ना। इतले मजगती तवडकारान नाका जाल्ली वक्तव्यां करून गोयचें नांव इबाडचें न्ही म्हूण आम आदमी पक्ष उलयला। बुधवारा आपानूच तोच विशय काडलो। ताणें हो स्टेटमेंट फाटी घेतला पळय तें बरें जालें, पूण ह्या सरकारान अशें पळोवपा जाय की आपले मिनिस्टर्स असले स्टेटमेंट्स करून आमची लज देशानूच न्ही पूण जगभर करता पळय तें करचें न्ही म्हणून। So there should be a little more responsibility, a little more sensitivity of this government on these particular issues, and the government should really look around to cure so many other ills that are there in Goa, which are visible, from garbage, bad planning, to land issues, corruption. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। ओल्ड गोवा चर्चीच्या वाठारांतलो मुखेल रस्तो येरादारीक बंद करचो न्ही म्हूण मागणी करपी निवेदन पंचायतीन उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्याक बुधवारा भेटयले। हो रस्तो हायवे आशिल्ल्यान बंद करप बरोबर न्ही म्हूण पंचायतीन जिल्लोधिकाऱ्याक सांगला। चर्चीच्या वाठारांतले गाडे परत चालू करचे म्हूण पंचायत मागता। ओल्ड गोवा पंचायतीच्या एका शिष्टमंडळान बुधवारा उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन एक निवेदन भेटयलें। चर्च वाठारांतले गाडे परत चालू करचे अशी मागणी ह्या शिष्टमंडळान केली। एक्सपोजन सेक्रेटरीएटान आमकां ऑर्डर दिले, एक लेटर काडले तांकां घालपाचें ना, तेन्ना त्या कारणान आमी कलेक्टराक मेळपाक येयले। तेन्ना कलेक्टरान आमकां पॉझिटिवली बरें सांगलें की तिजें कांय ऑब्जेक्शन ना, प्रोवायडेड मुवींग कार्ड शूड बी प्युअरली मुवींग। सकाळचो येयलो, धंदो केलो, सांजचो केलो। ओल्ड गोवा वाठारांतलो रस्तो बंद करचो न्ही अशी मागणी ह्या शिष्टमंडळान केली। आमी कलेक्टराक रिप्रेझेंटेशन दिलां पंचायती तर्फे की तो रोड ओपन करचो आनी लोकांक जे त्रास जाता, कारण वन वे केल्या दोनी सायडीच्यान, त्यामुळे थंय लोकांक एक्सिडेंट जावपाचो खतरो भरपूर आसा। थंय ट्रॅफिक पुलीस नासता, थंय ट्रॅफिकाची मॅनेज करपाक कोण नासता, त्यामुळे थंय एक्सिडेंट जावपाचे एक चान्स भरपूर आसा। त्यामुळे आमी खंय तरी लोकांच्या जिविताक हानी जावची न्ही म्हणून पंचायतीन हो स्टेप घेतला। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। मानवी हक्कांची राखण करपाक गोंयान मानवी हक्क कमिटी घडयल्या। कमिटी घडोवपा खातीर कर्नाटक मानवी हक्क कमिटीन फुडाकार घेतला। लोकां मदीं मानवी हक्का विशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर वेगवेगळ्या वाठारांनी जागृताय शिबिरां घेतल्या। गोंयान मानवी हक्काची राखण करपा खातीर मानवी हक्क कमिटी घडयल्या। ह्या कमिटीचे 61 वांगडी आसात अशी माहिती ह्या कमिटीचो मुखेली आनी कर्नाटक कमिटीचो उपमुखेली निरंजन शर्मान दिली। At dhaba, at hotels, at industries, various workplaces, a lot of child labor is engaged. And the owner of those enterprises, though he is a good social worker, though he is a good citizen, sane citizen, he is unaware of all such things. मानवी हक्का विशीं गोंयकारां मदीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर गोंयभर जागृताय शिबीर घडोवपाचें कमिटीन थारायलां। Human rights awareness camp, so that public will be aware. Many of citizens are not aware that human rights, what is human rights, they try to find it out in directive principles of state policy or the criminal procedure code or Indian penal code. No. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। घेऊ एक विराम।